म्हाका बोंडोआ लेक जी आमची सांताक्रुजान आहा ही 100 years ओल्ड आनी मॅन बिल्ड ही त्या टायमार आमचे आदल्या लोकांनी आमचे एन्सेस्टर्स जे आहले ही तेणी स्वता आपल्या हातींनी आनी गाड्यांनी हे अदन वॉल ही बांदलेली आहा आनी ही ऑलमोस्ट 200 मीटर लांबायेन आहा आनी अबावट 120 मिटर्स हायटीन आहा वयर. आनी हे हिंगासर एक मामीन एक इमर्जन्सी ही लेक बांदपाक गेल्लेली आमचे एक्स MLA विक्टोरिया फेर्नांडीस तेन बांदपाक गेल्लेली आनी तेजेर टेंडर बा जालोलो. आनी ही कित्याक बांदपाक गेल्लेली हिंगासर 2009 एक वॉटर रिसोर्साचो एक रिपोर्ट आहलो की थिंगासर सिपेज आहा ह्या बांदाक आनी तो बांद केन्नाय मोडोंक शकता. आनी आमचे जे लोक कालाफुचे हे सरावंडींग एरिया पळय ते लेकीचे रावता तेंचे लायफ डेंजरान आहा म्हणून तो लेक केन्नाय मोडोंक शकता आनी सिपेज आहा तो गोमता सारको. आतां तेन्ना सावन हे आजुनी तिका काम जावंक ना आनीक हे तर तशेंच साणीत जाल्यार आमचे 100 आनी लोक मरतले आनी हे थिंगासर गणोवप काडना. आनी ही लेक पळय बांदल्या ही आमच्या आख्ख्या गांवच्या लोकांक त्या टायमार आदले पुर्वज आहले ही लेक पळय बांदल्या ती आमकां शेतां रोवपाक आमचे इरिगेशनाचे आमचे कानाल सद्याक आतां बंद जाल्ले पिड्यार जाल्लेले आहा. हे ते बांदपाक तेणी सगल्यांनी एकठांय जावन केलेले आनी एका टॅनंटाक लागून थिंगासर अशें गोवमेंटान अशें असले इशू तुमकां कितें विचारपाचें आसा कितें विचारपाचें आसा प्रश्न विचारा न्ही. म्हाका जाय गोवमेंटान म्हाका एश्युरन्स दिवंक जाय हो बांद केन्ना बांदता आमच्या लोकांक प्रोटेक्ट करपाक आमच्या लोकांची सेफ्टी प्लस आमकां उदीक थिंगासर रिजर्व करून दवरपाच्या आमच्या कल्टिवेशनाक आमचे वांयगण रोवपाक. स्वाती महाशय, हो बोंडवॉल डॅम जो आसा सांताक्रुजाक हो पोर्तुगीज रिजिमीट वेळार बांदलेलो. इज अ अर्दन डॅम समवेर इन द इयर 1920. आनी तुमी म्हटलां तशें स्वाती महाशय की हे बांदाक अर्दन डॅम आशिल्ल्या कारणान थोडीशी सिपेज आसा आनी म्हणून मागीर WRD डिपार्टमेंटान ते रिपेर करपाचें काम टेंडर केल्लें कॉस्टिंग अबावट 3.5 crores. जवळ 3.5 कोटीचें काम टेंडर केल्लें कॉन्ट्रॅक्टाक दिलें सुद्दां. पण जेन्ना काम सुरू करपाक जालें त्या वेळार मागीर वन लेडी बाय नेम हिराबाई कवळेकर से अप्रोच कोर्ट कारण तिजे कडेन थंय सादारणशे 550 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा एज अ टेनंट म्हणून जमीन आसा इन द कमांड एरिया सॉरी इन द बॉडी ऑफ द वॉटर. आनी तिणें थंय क्लेम अशें केलें की आपल्याक टेनंट जाल्ले कारणान आपल्याक तें शेत रोवपाक जाय अशें म्हणून. शी अप्रोच कोर्ट आनी कोर्टान मागीर आमकां स्टे दिली म्हणजे आमच्या कामाचेर स्टे दिली. ती स्टे दिली नंतर मागीर परत हायकोर्टान गेले. हायकोर्टान परत डिस्ट्रिक्ट कोर्टांत मॅटर रिफर केलें आनी ताजे नंतर मागीर डिस्ट्रिक्ट कोर्टान एक कमिटी अपॉयंट केली आनी द कमिटी सबमिटेड अ रिपोर्ट. सॉरी आमी गेले नात. वन दिस पब्लीक लिटिगेशन PIL has been filed and based on that PIL report has been submitted to the High Court and District Court, and District Court has to give decision. We are waiting for the decision. पळय हे खबरेक आतां ही खबर आतां 2012 सान कॉमेस जाल्या आनी हे 500 स्क्वेअर मिटराक जागोन आख्ख्या लोकांक कशें सतावपाचें ना. गोवमेंटाच्यान जाय जाल्यार कितेंय करूंक जाता. आतां मोपा एअरपोर्टाक लागून तुमी कितल्या फास्ट तुमची कामां केलेली आहा आनी हे जावन आसा आमच्या लोकांचे लायफाचे थ्रेट आहा लोकांक. आमचे लोक थिंगा मरोंक शकता 100 लोक. ताका लागून गोवमेंटान हे प्रायोरिटीचेर कशेय भाशेन हे बांदून घेवंक जाय. कित्याक हे तर बांदिना जाल्यार आमचे लोक त्रासान पडटले. आनी तितलेंच न्हू आमचे बडोवचे लेक अशें आहा की थिंगासर एक स्पीलवे म्हणून आहा. कित्याक उमक्या लेवलाक पासून उदीक धरोंक जाय म्हणून तेणी स्पीलवे केलेलो आहलो ऑलमोस्ट एक 10 मीटर रुंदयेचो. त्या स्पीलवे तो तर बंद जायत जाल्यार हे आमचे तोय मॉडर्न काबार जातली वयल्यान उदीक वचोन. ताका लागून हो आदल्यांनी आमचे ते चिंतून स्पीलवे धरलेलो आहा आनी ह्या स्पीलवेचेर थिंगासर इलिगल कन्स्ट्रक्शन बांदलां ह्याच टेनंटांनी आनी थिंगासर माती उडयलेली आहा आनी ते तर ब्लॉक जायत आमचे तोय
बेगीत मोडटले हें जे आतां 10 दीस फुडें वचपाचें आहा तें पयलेंच म्हणून वयतले ताका लागून हिंगा गोवमेंटान म्हाका एश्युरन्स दिवंक जाय हे कशे भाशेन आदी पळय आमचो प्रोजेक्ट आहलो हो प्रोजेक्ट गोवमेंटान सिरियसली घेवन कित्याक आमच्या CM दोतोरान खूब इंट्रस्ट घातलेलो आहा आमच्या एग्रीकल्चराक आनी हे एग्रीकल्चर एका मनशाक लागून आमचो आख्खो गांव त्रासान पडोवंक उपकारना कित्याक हे पब्लिकेक लागून आमी करूंक जाय आनी व्हडले इश्यू गोवमेंटान फास्ट घेवंक जाय उंचाय तोळ्याचे जावन ती आख्ख्या गोंयांत ही जी तोय आदल्यांनी बांदलेली आहा ती आमच्या लोकांनी बांदले तेणी बांदूंक ना 500 स्क्वेअर मिटराक लागून आमकां लोकांक त्रास जावंक उपकारना Speaker, sir, I do understand his concern, and that's why आमी तयार आसात ते बांदून घेवपाक आतां इतलें जातलें की इन द लास्ट 2 वर्सां कोविडाक लागून कोर्टांतल्यान एक्सपेडायट जालें ना आमी 4 दीस पयलीं इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा आमच्या ऑफिसराक की मॅटर जें आसा पळय न्ही जो आमचो कोण कोर्टा एपेर जाता ताका याद करात आनी लेट हिम इंटरवेन इन द कोर्ट आस्किंग फॉर अ what I should say, expediting the matter in the court. एकदा आमकां कोर्टांतलें ऑर्डर मेळ्ळी immediately we will take up that work. हय वॉटर रिसोर्सिसान 2020 कंप्लेन दिलेली की थिंगासो ते फातर काडलेले आहा आनी तिका बुराक मारून उदकाचे सायडीच्यान ते लेगीचे सायडीच्यान झाडां रोयलेली आहा आनी तशें फातर काडूंक जायना ताका हात लावंक जायना आतां वॉटर रिसोर्स तुमच्या डिपार्टमेंटान कंप्लेन दिलेली आहा ते कंप्लेनीचेरय कांय जावंक ना हे अशेंच उरलेले आहा मात पळय गोवमेंटाच्यान जाय जाल्यार कितेंय करूंक जाता आतां मोपा एपिटाचेर कितलेच केसी जालेल्यो ते कशें जाले ती केस कशी फुडें गेली आमकां जाय ही केस पास येयलेली कितेंय करूं गोवमेंटान ही केस प्रायोरिटीचेर घेवन बाब रोदोल्फ गोवमेंट जाल्यार गोवमेंट कितेंय करूं शकता म्हणटा कायदो आसा त्या कायद्या प्रमाणे गोवमेंटान वचचें पडटा म्हणून तर इतलें बोल्ला न्ही हें तुमी तुमच्यान एक देव कायदो करा न्हू आतां फाल्यां हायवे तर वयता आनी कोणाचें घर तर आहा फाल्यां ताका स्टे दिता ताका सुद्दां लॉ फॉलोअप करतात लँड इक्वेशन वगैरे करतात हायवे आनी रेल्वे तो म्हणटा जो बांद बांदला ताजे फातर काडून झाडां रोयल्या एन्ड बांद ब्रीज जावन गांवांक लोकांक एफेक्ट जावंक शकता दिस इज डिझास्टर एन इम्पेंडिंग डिझास्टर Okay. अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्ट करा न्ही तुमी यू हॅव एक्टेड इन मोपा तो सांगता सारकें See, I will send my team and see the actual situation. Speaker sir, you are talking about tenancy. Speaker sir, this is a disaster that he is talking about. And you are not taking him seriously. तांचे हांव मंत्री आसतना हांव गेल्लो थंय विक्टोरिया फेर्नांडिसा बरोबर गेल्लो आनी थंय नो डेव्हलपमेंट झोन केल्लो आमी सगळ्याक कित्याक केल्लो पूण तेन्ना ती एकली बायल म्हणटा की आपूण टेनन्सी आहा टेनन्सी बरी आहा आतां शी इज गोईंग इन टू द लेक शी इज टचिंग द हें म्हणजे तें ब्रीज जातलें सगळे बुडटले लोक सायडीन I will. That's what I say. I am very much concerned about. I am going to depute my people. Even I myself, I will go, maybe in a couple of days, and have a look at it and take the necessary action. म्हाका इतलेंच सांगपाचें आहा जेन्ना तुमी हायवे कायदो आहा रेल्वे कायदो आहा जेन्ना कोणाचें घर मदें येता तेन्ना तुमी स्टे वा काय पळयना तेच भाशेन म्हाका व्हडल्या लेखीक व्हडलोच कायदो हाडलेलो जावं की अशें एकलो मनीस येता आनी आमचें बोन उडयता आख्ख्या गांवचें सारकें न्हू बाबू येता ते शेनवार दीस सी लक्षांत घे येता ते शेनवार दीस दनपारच्या वेळाचेर हांव येता आय विल कम विथ माय ऑफिसर्स ओके बट आय वॉन्ट एश्युरन्स दॅट दीस वील टेक येवन पळोवन करया मरे तेच म्हाका जाय हांव जस्ट उलोवपा ती उलयना यू सी हांव जस्ट उलोवपा ती उलयना ओके म्हाका जाय धमक ती करून दाखोवपाक ती करपाक जाय येस पुरो इन द ऑन सॅटर्डे बाय 12 आय विल कम ओवर देयर ओके ओके थँक्यू एंड दिस इज एश्युरन्स आय वॉन्टेड थँक्यू जो लेक आहे स्पेशली द लेक बॉन्डवॉल लेक I would like to propose the honorable minister that we come up with something called as standard procedures for all the lakes of Goa in order to certify them under the lake and reservoir management certificate. And in this we will have desilting, maintenance, beautification, and the major part will be revenue generation, which means a business plan to be generated over this period of time, that how much revenue can be generated for the state. So if we go for a consultant or if we do it in-house, we need to have a management procedure and we go for a certification. I think in this way, Speaker sir, we will able to club and bring all the lakes of Goa under one platform
for management, for beautification and revenue generation. I would like you to give this assurance. If you are able to give this assurance today, then it will be a big boost for the environment, for the state. See, what Mr. Venji has said, Speaker Sir, is a very long-term process. Fortunately, we have got Amrit Sarovar, which has been launched by central government. Taking help from Amrit Sarovar, we will try to take up the issues. But now, right now, I'm concerned about his Bondwal Lake. Where I have said that, yes, I'm coming on Saturday, taking a view of that, and then whatever immediate measures to be done, we shall try to do.